आमकां 26 एक आमी मिटींग केलेली इगोजे कडेन तितून भरपूर लोक येयलोलो आनी आमी थिंगा डिमांड जे आहले ते गव्हर्मेंटाच्या थ्रू MLA गव्हर्मेंटाक घातलेले आनी तितून आमचे क्लियर डिमांड आहले ते आतां कितें आहलेले तितून तें जावन सगळे आतां 3 दीस आदीं वेटलँड ऑथॉरिटीन एक नोटीस काडलो फॉर चेअरमॅन आनी आमचे डायवर्सिटी इन्स्पेक्शन आहा म्हणून ते सर्वे नंबर 81/1 तितून जे कन्स्ट्रक्शन चलता पूण आमी लोक कितें म्हणटा आमी जो डिमांड गव्हर्मेंटा कडेन घाल्ला तो आमी फूल बोंडवलाक घाल्ला आख्खो एरियाक घाल्ला आनी सर्वे नंबर 87 तितून एक पार्ट आहा फकत आनी जे कन्स्ट्रक्शन चलतालें तेन्ना TCPन ऑलरेडी काडला एबेन्सान दवरला सो आनीक सर्वे वो करून आमकां कन्फ्युजन करपाक नाका आसलें सो आमी ताका मेळोंक येयलेले थोडेच विलेजर येयलेले आनी आमी 70-80 लोकांनी सायन मारून ताका लेटर प्रेजेंट केलें आमी इमिजिएटली की हें जें इन्स्पेक्शन आहा हें आमकां मान्य ना आनी कित्याक मान्य ना कित्याक हितून कन्फ्युजन ना आमचो जो हें आहा प्रोटेक्शन ऑफ बोंडवल लेक आमचो we are focused on that. We are not focused on the one survey number. And then he was immediately removed a notice to all the department stating that he has cancelled the inspection which is supposed to held tomorrow. So आम्ही ताका सांगलें लोकांनी ते कडेन विचारलें बाबा ते आमचो बोंडवल प्रोटेक्ट करूंक जाय आनी आमकां गमन येयलां की तेन्ना जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना येवन थिंगा सर्वे केलोलो थिंगा सारको बॉर्डर मार्क केलेले तेणी कितले खूब हेक्टर्स आहले ते आनी जेन्ना आतां नोटिफाय जालां तेन्ना खूब कमी आहा ते आमी टेक्निकली एनालायज करतले आनी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आहा ते हे 2 दिसांनी आमी कितें आहा ते डिसायड करतले कित्याक हें आमकां आतां हिंगा 12 दिसांनी आमी 4-5 फावट येयले हिंगा तर हें फकत लायक ऑफिशियल लेटरान जालें सो वी विल डिसायड नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इमिजिएटली. What are the other things you all discussed? See, we discussed with them that about the zone of influence. Main thing is zone of influence. Like आमकां गमन येयलां की जेन्ना ताका सांगलें आमी येवन थिंगा पयलो तुमी एजन्सी अपॉयंट केलेली सर्वे करपाक तेणी 50 हेक्टर्स म्हणून थिंगा ड्राफ्ट हितून आहा आमच्या हितून आनी तो कित्याक नोटिफाय करूंक ना तो मागीर सांगूंक लागलो ते मागीर कमिटी आसता WRD आसता आनी खूब डिपार्टमेंट आसता ती डिसिजन घेता सो वी डोंट टेक वॉट ही सेड वी डोंट एक्सेप्ट दॅट तेजेर आमी ओके म्हणला पूण वी वील डिसायड ऑल दीस इन दीस 2 days वील सिट टुगेदर डिसायड कित्याक जें NIO जी एजन्सी गव्हर्मेंटान नोटिफाय केलेली सर्वे करपाक ती जरी तर तुका रिपोर्ट दिता थिंगा 5 लाख स्क्वेअर मिटर थिंगा जरी तर जावंक जाय जाल्यार हुंचे कमिटीन आनी हुंच्या मनशांनी ही उणी केल्या तें इन्व्हेस्टिगेशन जावंक जाय आनी कोणाक सांगोन बेदा बिल्डर लॉबी या कितें कोणाक सपोर्ट करपाक हें केलां जाल्यार हें काडूंक जाय आमकां आनी हें गमोंक जाय आमचो फकत एकूच हेतू आहा बोंडवल लेक प्रोटेक्ट जावंक जाय आनी दीस इज स्टार्ट एंड एंड ऑफ आवर दीस. Okay. We should. Yeah. हांव म्हाज्या गांव भावांक सांगूंक सोदतां हांव एक सिनियर सिटीजन आनी ह्या वेळार हे म्हाका म्हाज्या गांव भावांक सिनियर सिटीजनांक जावं आमच्या गांवच्या लोकांक व्हडले त्रास नाका म्हणून हांव हांगा येयलो आमच्या भावा बरोबर तांकां विचारपाक बाबा तुमी हें कोत्तात हें कितें केलां आमची सर्वे सारकी ना आमचे आदली पळय आमी दोंगर आसले ते तुमी सगळे काबार केल्या आनी ह्या बोंडवच्या लेखाचेर तुमी बिल्डिंगां बांदूंक हे तुमचे जागे दिल्या ते आमचे हे सारकें न्हू म्हण तेणी आतां डिसिजन घेतलां आमी मिटींग घेता आनी तुमकां घुमयता म्हणून केन्ना आमी हे सेटल करतले पळय ते म्हणून म्हाका हें दिसता आमचे गांव भाव सगळे त्रासान आसा बोंडो लोक आमचो तर वचत बोंडो आमचे थंय वचत जाल्यार आमी त्रासान पडटा म्हाज्याच घरा म्हाजी बांय आसा सुमार 1 किलोमिटर हांव तर ती उसपां वचत म्हाका उदीक काडटाच 10-15 मिनटांनी बांय दिमे इतलें उदीक जाता तर फाल्यां आमच्यो गांवच्यो बांयो कितें जातल्यो हें आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन फुडें सरून हे मिटींग जाता तेन्ना सगळ्यांनी येवन आमचे निशेध मारूंक जाय. हांव हे म्हाज्या भाव भयणांक सांगूंक सोदतां की आमी अशें तर उगी रावले कितलो तेंप पासून उगी रावते न्ही म्हाका सांगूंक सोदतां तुमकां की तुमी आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हाजीर जावचें आनी तांकां आमी हें सपोर्ट करचो सगळ्यांक हें सपोर्ट करता म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणून सोदतां. Thank you.
ओके आदित्य एक क्वेश्चन आहले असो मते याचे जेन्ना हे म्हणटा 50 मिटर्स म्हणटा 50 मिटर्स भांडो तो याचेर कितें एक्सप्लेनेशन दिला तेणी 50 मिटर कित्याक 50 मिटर तेजे फुडें कितें जातलें म्हणून लोकांनी कन्स्ट्रक्शन करपा आतां एक्झिस्टिंग जे कन्स्ट्रक्शन आहा तेजे कितें उलयलें तुमी ना आता द लेक वॉट इज देर नो अराउंड द लेक 50 मिटर्स ते म्हणटा काय कन्स्ट्रक्शन जावंक शकनात कोहेच जावंक शकना म्हणटा ते अपार्ट फ्रॉम द बफर झोन देर इज समथिंग एज झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स विच इज बेसिकली फ्रॉम द रिज आता एक दोंगर आहा जाल्यार तो डोंगराचो हायस्ट पॉइंट खंयच्यान आहा थिंगासरल्यान सकयल पर्यंत तोयन उदीक येता सो दॅट होल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स इज बीन मार्क्ड द NIO अथॉरिटी द सायंटिफिक द सायन्साचे ज्यो आमचे सगळे आहा त्या अथॉरिटीन मेळोन फुल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स सारखी मार्क केलेली आहा विच इज 50 हेक्टर्स 50 हेक्टर्स इज 5 lakh square meters so 5 lakh square meters is notified by the NIO and these people have just got it to 1 lakh म्हटल्यार ते कितें म्हणटा NIO सायंटिस्ट ते सारखे दिलेली आहा ती डेटा आमकां नाका आमी करतले उणे करतले 1 लाख करतले आनी नोटिफाय करतले आता हे कोणाक सपोर्ट करपाक बिल्डराक आनी कोण सायडीचे कोण आहा तांकां ते घरां बांदूंक जाय बिल्डींग बांदपाक लागून हे म्हाका दिसता केलेले आहा सो विथइन 50 मिटर्स नो नथिंग कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड दिस इज एज पर देम ऑल्सो इन द झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स दे आर सेईंग पार्शियली झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क करतले फुल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स मार्क करचे ना म्हटल्यार फुल झोन ऑफ इन्फ्लुएन्स जे आहा ते बेस्टेड टेक्निकली इट इज रॉंग दे आर सेईंग आपणाक जाय तो हे करतले ते म्हणटा तुजो रिस्पॉन्स कसो दिसलो तुका जेका मेवले तुमी See, the nodal head, no? So basically, he is the one who handles all the things. खंयचे डिसिजनां घेवपाक जाय CM इज द चेअरपर्सन सो हे सगळे डिसिजन हेंच्या हातीनूच आसा घेवपाचे गांवकार लोक म्हणटा की बाबा तुम्ही सायंटिस्ट जे सांगतात त्या प्रमाणे करा ते तांकां नाका करपाचे तेमी तेंचे आमचे पॉलिटिकली आपणाक कितें जाय तशें तेंचे प्रमाणे तांकां करपाक जाय ते आतां आमी कितें करू आमी आतां झगडटा बाबडो म्हातारो सुद्दां आमच्या येवन झगडटा तो आमी 2014च्यान झगडटा तशेंच आतां कितले जाण झगडीता ते आतां आमी झगडत रावपाचें अशें कितें म्हाका कळना की बाबा हो एकूच लेक जालो थंय तयार लेक बाकीचे 24-25 लेक आहा ते सगळे लेकांची हेच गोष्ट करून दवरला अरे अर्बन लेक आसा वॉट एवर लेक्स आर देर यू ऑल हॅव अ स्टँडर्डायज फॉर्मेट नो वाय यू ऑल वॉन्ट टू हॅव दिस बॅक अँड फोर्थ थिंग हॅपनिंग अगेन अँड अगेन like this now for all the lakes you all will want people to come and fight every time. थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू सो मच